संतोषाची गीता गाऊन सौम्या मी वेता वेदी बोधी तुझ्या मी रावता काळजा मौनार एकवटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापा आज भेटता फिरगस्कोटा एक जाऊन अर्गा दिता उपकाराटून बली भेटता उतर ऐकता जेवणान भाग घेता आमकां मोडू ससा जीव काधार मागता. मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी एमिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. एमिसाच्या बलिदानाचे इंतेसांवां ह्या पर्यासात अर्गन जावन एमिसाचें बलिदान बेतयता. हेनरी सुवारीस पवित्र काल जवडो देवादीन सेरील फर्नांडीसाच्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता. डोनाल्ड फर्नांडीस आनी कुटां मदर तेरेजा वडो देवादीन जुलियान डिसोच्या आत्म्या बसोद पयल्या वर्साच्या मोर्नाच्या उगडासा मीस पेटयता. रॉकी विना कुटीन मदर तेरेजा वडो देवादीन चार्ली कुटीन पालिमार आनी पुलगोतेंतल्या आत्म्या बसोद मीस पेटयता. लिना वलेरियन कुटीन सांजूद वाडो आनी तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर फिरगस कुटुंबांतल्या सर कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबांतल्या हर एकल्याच्या त्या सवां खातीर एमिसाचें बलिदान भेटोवचें त्या देखून आमची सर त्या सवां मागणी ह्या त्या सवां सांगता. सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया. सुमयेची मजर करपा एमिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो आयताराच्या ह्या बागी दिसा एका कुटुंबा स्पिरितान अर्गा बलिदान भेटोवंक आमी संगता आयल्या. आयची देवस्तुती सोम्यांच्या आपोवण्यांत भागीदार जावंक आनी एक समाधानाचे हातेर जावंक जिवंक आपोवणें दिता. आमच्या पोइस्तानाच्या संस्कारा मुखांत्र आमी हर एकली जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत वांटो घेतला. रायाळ याजाक आनी प्रवादपणाचे मिसांव तर सोम्याचे मिसांव फावते परितीन जारी करूंक गरजशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवा लागची मागून घेवया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगान भवन आनी भयणीनो आज आमी सद्या काळाचो 14व्या आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरता. प्रस्तावनांत संदेश आमी आयकलो. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिपात सोमयाच्या तिदोड्या मिसावान आमकां वांटेली मेळ्ळां. तर आमकां मेळिल्ले मिसांव आमच्या बेसा प्रमाणे उतरां करणेनी आनी जिविताच्या साक्षे मारिपात तें जारी करूं आनी सोमयाक साक्ष जावन रावूं जायसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना फोव पातकी म्हणल्यार वळखून घेवया. आमचे उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बक्षांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवाडा अपराध. ते बसून बगीन सदांच सावकां मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत
सोम्याका cruz कर, सोम्याका cruz कर. महिमा देवा को सगळी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगळी चराया सर्ववेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वासा. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसा, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र सांगते देवा बापाची महिमे. जेजू ईसा एकलोच पवी, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें वैयक्तीक तरान विशेष मागणी ते सवां घेवन हांगासर ह्या पवित्र बलिदानाक आमी आयल्या. एक घडीभर ती ते सवां सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करन एक घडीभर आमी मागया. मोगाळ बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालते मनवे वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय, तशेंच हसनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुजालेमा सवय संतोष बरी जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष बरी जाया, तिचे सवय संतोष बरी जाया. बुजवण दितली तिची स्थानांची वन दादोशी जाया, तिच्या भरलेल्या हद्यांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एका न्हये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतलीं आनी उस्क्यार खेळयतलीं. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजालेमा तुमकां बुजावण मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचे काळीज संतोसतलें. तुमच्यो कुडी तणा परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. निवास्यानो देवाकानंदाची बोबुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची बोबुटया.
भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया, ताची महिमा गीता गायनांनी वर्णिया, ताची गीत गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कर्तुवा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सर पडता, तुझी वाकणी करता, तुझ्या नावाची की गायता. येया आणि देवाची कर्तुवा पळया. मनशामध्ये आमकां तटक करता तसली ताची कामा. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंय वडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायल्ले बरी, कित्याक जेजू क्रिस्तातें सुन्नाती उपकाराना सुन्नाती उपकाराना उपकारता नवें रचन मात्र. हे नियम पाळटल्या सोमेस्तांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया देवो. ह्या फुडां कोणीय म्हाका उपाद्र दिवचे न्हय, कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव ववयतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सवे आसूं. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचे वळपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करो. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा वसा, पूण सत्राय करा. सुण्या वखटा मदें शेळयांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें, नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावुराड्याक ताची माजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा.
पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापोडता, तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जरतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुलती त्या शाराक मेळची ना. उपरांत धडले ते 70 संतोसान फाटी आयले आनी म्हणाले, सोमिया तुजें नांव काडल्यार देवसा सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत हांव जगलां पडल्या बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो आमी पळयलो. पळया सोरोप इसो आनी दोस्मानसो सगळें बोळस पांय तळा मस्त हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां काल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या 14व्या आयतारेची देवस्तुती आज आमी सोलोवन व्हरता. आयची वाचपां आमी आयकली नियाळ करता आसतना आयचो संदेश जावन आसा पवित्र स्नानाचो साक्रामेंट मेळिल्ल्या हर एकल्याक, थोड्यांक मात्र न्ही, हर एकल्याक सोमयाच्या मिसांव आसा. आनी त्या देखून उतरां करण्यानी जी नियमारी पात ते सोमयान दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक आसा. सोमयाक साक्ष जावंक आसा, सोमयाची सुवार्ता आमी परगट करूंक आसा म्हणलें आपोवन आमकां दितात. हाच्या वांजलाचेर नियाळ करतना नदर घालतना म्हाका उडासाक आयलो. थोड्या वर्सां पयलें सेमिनरींत आसतना आमची जी येयली ती रीत, सेमिनरीची तरबेती मुक्त जाल्या उपरांत निमाणे आमकां 4थ्या वर्साच्या देवशास्त्रांत धाडटात. देवकणाचे वर्द मेळोवन ताजे उपरांत आमकां पिरगसांक धाडटात, ताजे उपरांत याजकपणाच्या मिसांवांक धाडटात. आनी धाडटा आसतना आमचे खातीर मागोवन आमकां तांणी धाडचें जावन आसा. आनी ताच्या उपरांत 3 म्हयन्या उपरांत ऑगस्टाच्या 4 तारखेर जुआ मरिवियान्नीच्या फेस्ता दिसा परत सेमिनरीक फाटी येवंक आसा. एक नवो याजक जावन वर्द मेळोवन 3 म्हयन्याचे मिसांव केल्या उपरांत परत सेमिनरीक फाटी येवंक आसा. न्यू प्रिस्ट डे म्हणटा. आनी थंयसर येवन मिसाचें बलिदान आनी ताच्या उपरांत सांगता आयिल्ल्या वेळार अनुभोग वांटून घेवंक आसा. आमी मिसांव करतना कितें जालें, कशें जालें, कितें कश्ट मेळ्ळें, कितें बरें जालें, ह्या विशयांत आमी थंयसर आमची बोगनां वांटून घेवंक हेरां मुखार हेरां आमकां तरबेती केल्ल्या मुखांतर आनी आमच्या सांगाता तरबेत जोडच्या इतर सांगाता ते वांटून घेवंक आसा. म्हाका एक भोव अपूर्बायेचें. जर आमकां बरें केलां शाबासकी दितात, आमच्या जिवितान काय इल्लें सोडून घडलां तिदवोनी दितात आनी परत फाटी वचोंक आनी आमचें मिसांव बऱ्यान करूंक आमकां उत्तेजन दितात. मोगाचें आयच्या वांजेलाचेरय आमी नदर घाली जाल्यार जेजू 70 जाणांक धाडटा मिसावाक. आनी धाडटा आसतना तांच्या वाटेक थोडे टिप्स, पैनाक थोडे टिप्स दिता. तांणी कितें करी जाय, कशें वचा जाय आनी कशें मिसांव करी जाय आनी कितें परगट करी जाय आनी कितें करूं नजो, खंय वचोंक नजो, अशें घडल्यार अशें करी जाय. जेजू थोडे टिप्स मिसांव पैनाक थोडे टिप्स दिवन धाडटा मोगाचें. आनी ते गेले आनी वांजेल आमकां म्हणटा जेजूक खंय वचोंक जाय आसलें त्या हळ्यांक दोगां लेकान आपणाचे फुडें जेजून धाडलें. एका लेकान तांकां वाट तयार करूंक, सोमयाच्या मिसावाक तयारी करूंक आनी तांचे काल जमाना सोमयाच्या मिसावाक आयती करूंक तांकां धाडिल्लें. आनी ते गेले आनी सोमयाच्या नांवान तांणी मिसांव केलें मोगाचें. आनी आयच्या वांजेलाचो दुसरो भाग म्हणटा ते फाटी आयले. फाटी येवन तांकां जाल्लो संतोश, तांकां जाल्लो अनुभव तांणी वांटून घेवंक लागलो. आनी प्रत्येक जावन तांकां संतोश भोगल्लो. कित्याक देवसार समेत काल जातले, देवसा समेत पडटले पांयांक आनी त्या देखून ते संतोश पावले. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुमकां सगळी पदवी हांवें दिल्या,
सक्कड अधिकार तुमकां दिला, तुमकां कितेंच बाधा करूंक शकना तें खरें, पूण तुमी देवसार तुमकां काल जातात, देवसार तुमच्या पांयांक पडले, त्या देखून तुमी दादोशी पावना नाकात, संतोश जायनाकात. ताच्या बदलाक तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसा. कित्याक तुमी दिल्लें मिसांव जारी केलां आनी ताचो प्रतिफल जावन तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात. त्या देखून तुमी संतोश पावा. सर्गीचो प्रतिफळ तुमकां तयार आसा, राखून आसा. त्या देखून संतोष पावा म्हणून जेजू तांकां समजूंक प्रयत्न करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां हरी एकल्या की आमच्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा प्रस्तावनांत आयकल्ल्या प्रमाणे ती दोडे मिसांव रायपणाचे, याजकपणाचे, प्रवादपणाचे, we all are priests, we all are prophets, we all are kings. आमकां ती दोडे मिसांव सोमयाचे दिवन ह्या संवसार म्हणल्या शेताक धाडला मोगाच्यानो. आनी हांगासर सोमयान दिल्ले मिसांव आमी करता आसतना त्या जिविताच्या बुकार आमची नांवां बरयतात मोगाच्यानो. हे आमकां पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता. बरें केल्ल्यांची नांवां जिविताच्या बुकार बरोवन आसात. आमी कितें बरें केलां आनी एक दीस सर्गाक वेताना थंयसर सर्गीचो प्रतिफळ आमकां तयार आसा. त्या देखून माथ्यो वाचोवांजेल अध्याय 5:12 सोमयान म्हणली उतरां 8 बागीपणाचे जिवीत जियेल्या उपरांत कितें संतोष आनी उल्हास पावा. सर्ग राजान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. सर्गीचो प्रतिफळ, सर्गीचें जिवीत तुमकां तयार आसा. आनी त्या देखून आमकांय मोगाच्यान सोमयाचे मिसांव जारी करतना सर्गी आमची नांवां बरोवन आसात. आनी आमी सर्गाक वेताना आमी कितें केलां थंयसर आमकां वाचून सांगतात मोगाच्यानो. आनी ताचो प्रतिफळ आमकां सर्गी भोगूंक आसा. त्या देखून आमी हरी एकल्यानी सोमयान दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक आसा. तांचे वा पिरगजीच्या उपाध्यक्षिणीचे वा कार्यदर्शीचे वाड्याच्या गुरकारणीचे प्रतिनिधीचे आमकां कांय ना. जर तर आमी सोमयाचे मिसांव करना जाल्यार सोमयाच्या मिस्तीक कुडींत उणें पडटा आनी कोणायकी लुकसाण न्ही, सोमयाक लुकसाण जाता मोगाच्यानो. त्या देखून सोमयाचे मिसांव आमी हरी एकल्यानी आमच्या तांकी प्रमाणे आमी जारी करूंक आसा. आमी कोणाय खातीर करचें न्ही, आमी सोमया खातीर सोमयाच्या नांवान तें मिसांव जारी करचें म्हणलें तें आमी समजूंक जाय. आनी सोमी आमच्या सांगाता वावुरता, आमच्या सांगाता रावता म्हणलें हें आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हेजे पयले वाचाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें. इस्रायल प्रजा तांच्या पातकाक लागून बाबिलोनाच्या गुलामपणान पडल्ली आनी तांकां बाबिलोनाच्या गुलामपणांतले सुटका मेळोवन मायगांवाक येवचो त्या वेळार थंयसर तांचें देवाळ देसवाट जाल्लें, सगळो गांव देसवाट जाल्लो, जेरुजालेम शहर देसवाट जाल्लें. ताका लागून इजाया प्रवादी म्हणटा तुमकां जेरुजालेम मोगान स्वागत करता, मोगान घेता. कशें एक आवय तिच्या चेरक्या भुरग्याची जतन करता तशें जेरुजालेम तुमकां मोगान वेंगेन घेता, तुमची जतन करता, तुमकां मोग दिता आनी तुमच्या सांगाता रावता म्हणलें. आनी त्या मरीपात सर्वेस्व देव तुमच्या सांगाता आसा, तुमकां सांडून घालिना. तुमी तुमचें जिवीत जियेतना ताचें मिसांव तुमी जारी करतना सर्वेस्व तुमच्या सांगाता आसा. तो तुमकां कितें लुकसाण जाल्या, नश्ट जाला, संपूर्ण तरान फाटीं दितलो म्हणलो बरवसो ह्या इस्रायल प्रजेक तांच्या मायगांवाक फाटीं येतना तांकां दिवचें ह्या वचपांत आमी आयकता. मोगाच्यान आमी ह्या संवसार म्हणल्या शेतांत जियेतना आमकांय कश्ट, नश्ट, लुकसाण जाताना देव आमच्या बगलेक आसा, जेजू क्रिस्त आमच्या बगलेक आसा मोगाच्यानो. आनी आमकां सांडून घालिना. जशें एक आवय ताच्या भुरग्याक पावणून दिता, मोगान उस्क्यार घेता, पटलून जाता, तशें समी जेजू क्रिस्त आमकांय हरी एकल्याक ताच्या वेंगेन घेता, ताच्या मोगान घेता. प्रत्येक जावन आमी कश्टातना रडटाना आमकां जिवितांत समस्यांक वळख जाल्ल्या बरें आमकां सुमी राखता म्हणलें हें वाचप आमकां समजूंक प्रयत्न करता मोगाच्यानो. हेजें दुसरें वाचप आमी आयकल्लें गालांतकारांक बरयल्या त्या पत्रांतलें आमी आयकलें साबावलाचें तें वाचप मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. ह्या वाचपांत थंयसर नव्या जेंतेलामध्ये क्रिस्तांव जाल्ल्या जेंतेलामध्ये एका तरेची सूख चिंताप विस्तारलेलें. कोणें हें जुदव धर्माच्यांत जे कोण आसले तांणी कितें म्हणलें, नियमशास्त्र पाळल्यार, मोइजेचें कानून पाळल्यार मात्र बचावी सुटका म्हणलें तें सूख शिकोवन थंयसर परगट करनासले. पूण सांबावलो तांकां म्हणटा ना,
जेजूच्या कुर्सार मरीपात आमकां सुडका सोडवून मेळ्ळ्या आनी त्या देखून कुर्सायलेल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमचो बरोवसो आनी त्या देखून जी कोण त्या कुर्सायलेल्या जेजूक सत मानतात तांकां बाचावी, तांकां सोडवून तांकां सुडका लाभता म्हणलें आनी तांकां एक नवें जिवीत जियोंक सांबावलान दिवचें तें प्रेरण हेजे दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज ह्या तिनी वाचपांचो आमी नियाळ करतना आनी हो संदेश आमी आयच्या दिसा नियाळ करतना मोगाच्यानो आमी हर एकल्यानी आमकां मेळिल्लें मिसांव पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंटा मारिपात मेळिल्लें तें मिसांव जशें त्या 70 जाणां मेळिल्लें आमकांय मेळिल्लें तें मिसांव आमच्या उतरां आमच्या करण्यांनी आनी आमच्या जिविता मारिपात आमी जारी करूंक आसा. आमचें जिवीत हेरांक आकर्शण करतात आसलें, सोमयातय हारतात आसलें जिवीत जाय मोगाचें असलें जिवीत आमी जियोंक जाय आनी असलें मिसांव आमी जारी करूंक जाय आनी त्या देखून आज आमी विशेश तरान त्या खातीर आमी मागोवंक जाय मोगाचें आनी आमचें सगळें जिवीत क्रिस्ताक साक्ष दितात आसलें न्हय, क्रिस्तांतावन पयस व्हरतात आसलें जिवीत न्हय मोगाचें आमचें जिवीत क्रिस्ताक लागीं हाडटात आसलें तें जिवीत जाय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. आज हांव एक लेखन वाचून आसलो जी घेवन कितलीं कातोलिकां 100% वा 100% म्हळ्यार 100रांत 86 जण मात्र कातोलीक धर्म न्ही जावन पाळतात खंय उरिल्लीं तांचें जिवीत हेरांक एक देख नातरलें आनी त्या देखून उरिल्ल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत सारकें नातरल्या बरें तितलो जन क्रिस्तांव धर्म वा कातोलीक धर्म सांडून पयस वेतात म्हणलें एक सर्वेकन तांणी त्या लेखनांत बरयलें उल्लेख केलें. त्या देखून आमचें जिवीत क्रिस्तांवांक वा कातोलिकांक क्रिस्तांतान पयस व्हरचेंच आसलें न्हय, क्रिस्ताक लागीं हाडटात आसलें आमचें जिवीत जाय मोगाचें आनी आमचें हर एकल्याचें मिसांव तेंच सोमयाचें मिसांव. सोमयान म्हणलें देवाचें राज लागीं पावलां, बरी खबर सतमाना आमी सोमयाची बरी खबर प्रगट करूंक आसा न्हय मोगाचें वायट खबर दुखाची खबर, सोमयाची बरी खबर, सोमयाची संतोशाची खबर, सोमयाच्या भलायकेची खबर. त्या देखून आमी हर एकलीं सोमयाची हातेरां आमच्या जिविता मारिपात सोमयाचें बरें काम आमी मुंदसून व्हरूंक आसा आनी त्या मारिपात सोमयाची सुवार्ता आमी प्रगट करूंक आसा. तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना तसो सोमी जेजू क्रिस्त त्या 70 जाणांक मिसावाक धाडलोलो, आमकांय आपणाची जावन घेतलो, आमकां मेळिल्लें मिसांव जारी करूं त्या दिशेन दिसपरतें वावर करूं सोमयाक साक्ष जावन हेरांक सोमयातय हाडची हातेरां जावन जियोंक जाय आसली कृपा आदार लाभोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागया. आमीन. सर्व आमी उबे रावया, आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वोद्वेदार बाब तो सर्गा आनी विदमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोमया जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सरकाळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो करो देव तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारीत आनी कोट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच फुले ताका उगसार मारलो ताणी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशेवर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडीके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर्गो नमस्कार आनी महिमा भवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभे सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनः जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंटा मारिपा ताका बापा म्हणून उलो मारचें भाग आमकां लाभला. तर भुरग्या सारक्या पातेनीन बापाक उलो मारया. आमची सर मागणी त्या सर्गींच्या बापाक ह्या भावार्थांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी भेटोवन दिवन मागया. बापा, तुजे पवित्र सभेचे मुखेली
बापसाहेब सर बिस्प याजक आणि सर धर्मिकांक तांच्या मिसा वावरांत येवचे कश्ट धैर्यान फूट करूंक आणि मोगाच्या स्पिरितान समाधानाचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाचे सर राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्याने लोकांचे उदारगती खातीर निस्वार्थपणे वावरूंक बळ दी. तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकां मदें बरो संबंद शांती समाधान आणि एकवट आसा करूंक तांकां जानवान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पवित्र स्नाना वेळी आमकां लाभले जेजू क्रिस्ताचे तिदोडे मिसांव आमच्या आपोवण्या प्रमाणे सुपळ करचे खातीर दिसपरते प्रयत्न करूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या हर एक सांद्यान पिरगज कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आपले तांकी भितरलो वावर करून पिरगजीच्या एकवटा खातीर वावरूंक आनी पिरगज कुटुंबांत शांती समाधान रास करून प्रगती जोडोवंक बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या राजा खातीर निस्वार्थ सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आमच्या मदल्या युवातींक धर्मीक बेसाचे आपोवणे फावो कर आनी आमच्या कुटुंबांनी देवापणी फुलाशी कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकवरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरीत कर. आमच्या कुटुंबांनी एकवट माया मोग आनी सोडदोड करन समाधानान जियोंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया आमकां कितें मागूंक आसा आमच्या वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो कोणें आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांच्यो गरजो ह्या पवित्र थळाक येवच्या हर एका भावनांच्यो गरजो गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमच्या दानीच्यो गरजो सकड सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण कर. एक घडीभर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्तां प्रायवंतां आमच्या कुटुंबांतलीं आसात तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारिपा तुज्या पुताच्या मिसावान आमकां वांटेली केल्याय ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता. ही आमच्या जिविताच्या पैनार बरवशाची यात्रेक जावन तुवें आमकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक निरंतरी तुजो सांगात आदार आमकां दिताय. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. तर तुवें आमकां दिल्लें मिसांव तें आमी जारी करूंक निरंतरी वावर करूंक आमकां आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. याजका सांगाता ओपून दिता तुका कानिकी आमची स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा देणी सर्गीची. ये बापा दयेन घे कानिक आमची. ये बापा दयेन घे कानिक आमची. म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्कना नितळ जावं आनी सर्गीचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुबोळ कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
सवेस्बो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जुवानपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवे ससनाचे आपल्या महिमे वंश प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्व तू सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ सगी तुका सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय 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 हो सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा क्रोस्तम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र खर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें येरागान पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करान Bavart sogun purgatoyan Sumya Jesu ami ho bundo kata Ani he kasinte piyeta Title potito vaibhavan yesa Ami tuje maran purgata बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जीवन मन स्वामी भक्ती बनी उडास करता
आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरुवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाच्या माये सांगाता बघेवन झुजे तिचो पती बघेवन दमदतान सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आंतोन जकाराया बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. अंध सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान बापा उलोमान बापा लागीं मागोवंक अपूर्बायचे मागणे आमकां दिला. तर त्याच मागण्या मारिपात सर्गींच्या बापा उलो मारया. बापाची कुशीकन आमचे मिसांव जारी करूंक कृपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परान सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचे दीस घाल आनी तुजे कुशे बरमणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. माय मोग संख्ये जावन सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. संसाराच्या आखेर पर्यंत आमचे मिसांव करतना आमचे सांगात आसा म्हणून बसोवन केल्लो आनी आमकां बोळ आनी गटाई सांगात दिवचो वस्तू जेजू. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी. सुमया त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझे कासान प्रकाश होकर
जिवितांतलो काळोख निवराय दैवी शक्तीन वाग प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्थ्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय, ससनाच्या जिविताचे देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वखान या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. जुबले वर्साचे मागणे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावा थंय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परास जागृत करूं. तुजे कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाचे बी पोषण करतली जावं रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशा कुळांनी सगळे श्रेश्ठतें तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सगत पुर्ती नाच जातली. तुजी महिमा ससना परजळटली. जिबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रेका जावन आसच्या आमचे ते सर्गींच्या दिरव्या दिशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सुडवंदराचो आनंदानी समाधान पासरो. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी वगळाप जावं. आमीन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जेचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या भगियो जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सडवंदराचो मोवाळ मोग जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीकच्या कश्टार सणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो खेरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी भर दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यां खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर, परगांवांती तांच्या कामाची भद्रती, कामातळा तांकां शाबीत आनी सोबीत राखच्या खातीर तांचे खातीर मागया. भुरग्यां बाळां खातीर, युवा जाणां खातीर, कुटुंबांतली मालगडी, प्रायवंतां आनी विशेश जावन पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या बिरगजेंतली भयण ब्रिजी डिसोजा आस्पत्रेंत आसा, तिच्या भलायके खातीर हिल्डा सल्डाना, संदेश शिकवेरा, सिसिलिया, तशेंच आमचो भाव मार्क डिसोजा, ह्या सगळ्यांच्या आनी तशेंच इतर पिडेस्तांच्या भाऊ भयणीच्या भलायके खातीर आमी मागया. सोमी तांकां आपडून दी, सोमी तांकां गूण करून दी, सोमी तांकां निरंतरी सांगत दिवन दी म्हणून मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागया. ह्या पवित्र तळा घेवच्या सगळ भक्तिकां खातीर मागया. गांवांतावन परगांतावन जायतीं जाणां तांची त्या सवा मागणी हांगासर दांडयतात. तांच्या हर एकल्या खातीर, तांच्या भलायके खातीर, बरेपणा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमचे दानी गांवांत परगांवांत आसात. ह्या पूर्ण शेतांतय पवित्र ताळांतय जायतें बरें मन दाखयतात सगळें वर्सभर. तरून ह्या सगळ दानी खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या बिझनेसा खातीर, वावरा खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जण आमच्या बिरगज कुटुंबाची सगळ योजना हांवें तुमच्या मुखार दवरली. जायती योजना, जायतो वावर हे आमच्या बिरगज कुटुंबांत जावंक आसा. सगळें सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करी. आमच्या हॉलाचें काम, आमच्या इस्कॉलाचें काम हें गरजेचें आमकां जायजें. त्या देखून सुमयाची आशिर्वादां बेसांवां वाडोवन दीत. सांजुता देव मारिपात विशेष मजत सुमी आमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळो कान्न, म्हजो भावार्थ दंडोलूंक पेसारच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे.
ये वरत्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोबर वसुदेवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ मई पसी नावातेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकार तुमचेर भांगोन तो तुमकां माई पसनांनी काकुतीन वागो दुलो बाय तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने बरमाने संसारा पर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट वरू तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण कर. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिजांक उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपण वडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आनी सर पदवेदा देवास बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदांचो. वचून यार क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव ओडता आयला याता म्हजे थंय हांव उल्हासा वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जीवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपू तूं सोम्या दाखवाल हांव तो फांटो दी तुज्या दायजाक एक फांटो. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव ओडता आयला याता म्हजे थंय हांव उल्हासा वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव वारमोरी आशिर्वाद दी आमकां. बघी सांज होता देवा आमपासून विनंती कर कुसाचे कृपेन आमचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी